I have merely launched programs under Zila, what has been carried on by my Zila member, Advocate Anita Thorat. Important is that somewhere every day some work is taking place. आमकां पावस सुद्धा लागना आनी म्हाका खुशी भोगता की झिलाचे अंडर आमी आज 2 प्रोग्राम लॉन्च केले. एक हो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट स्टेज आनी हांगा ब्युटिफिकेशन जालां तें ओपन स्पेसीचे आनी दुसरे जे MES कॉलेजी जे बेंचीज आमी वांटले अंडर झिला प्लस थिंगा फुटपाथ आनी ते पेवर्स घालपाचें काम आमी करता आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगला एक 15 दिसां भितर आमी तें काम कंप्लीट करता. इतले फास्ट आमचें काम चलता. नॉर्मली असले काम आमी केन्ना पळयता इलेक्शन जवळ आहा तेन्ना. आतां खंयचें इलेक्शन जवळ ना, खंयच्या इलेक्शनाचे म्हणजे लागून आमी करना. आमकां दाबोले ही संवय जाल्ली आसा जाता तितले बेगीन आनी बरें काम करपाक. आनी आमी जेन्ना म्हणटा एक आदर्श कॉन्स्टिट्युएन्सी दाबोली जावची म्हूण सगळ्यांची आमची जी प्रयत्न आसा ते दृश्टीन आमी फुडें वयता आनी तेका लागून इतली सगळीं कामां जातात. ते म्हाज्या झिलाचे अंडर आसून दी, पंचायतीचे अंडर आसून दी, जे पंचायत्यो काम करता वा म्हाजे वतीन आसून दी, आमी सगळे मेळून एक टीम कशें आमी काम करता. आनी हांव श्रेय म्हाज्या कार्यकर्त्यांकूय दिवपाक सोदतां जे सदांच म्हाजे बरोबर आसा. जे आमचे मंडल कमिटी आसा अध्यक्ष आनी तेजे सगळे वांगडी तेय सदांच म्हाजे बरोबर आसा आनी तेका लागून आमकां एक सोंपेपण मेळटा काम करपाक. आयज हांगा MES कॉलेजीन पेवर्स घालपाचें आनी स्टेज ब्युटिफिकेशनाचें काम चालू जालेलें आसा जिल्हा पंचायत फंडा अंडर. आनी म्हाका खूब खुशी भोगता की जे आमी वोट दिल्ले लोकांक त्या हिशोबान एक काम जायत आसा जिल्हा पंचायत वाठारांत. फाटींच आमी माटवे हांगा एक व्हडले ओपन स्पेस डेवलप केलेली आसा. आयज हे करता त्याच्या मागीर जे हेतून स्पिकर्स आसात, चेअर्स आसात, बेंचीस आसात हांगा तुमी पळयले आसा. सो बेंचीस आमी जायते लोकांक दिलेले आसा. त्याच पद्दतीन दाबोली एक व्हडले ग्राउंड तयार केले आसा जिल्हा पंचायती अंडर. तेही आता थोड्या दिसांनी त्याचें उक्तावण जातलें. आनी एक माटवे दाबोली म्हणून थंय आमी एक व्हडली ओपन स्पेस डेवलपमेंट केलेली आसा. सो जाता तितले डेवलपमेंट करपाचो आमचो खूब प्रयत्न आसा. मागीर आसाय डोंगरी आमी पेवर्स घातले. सो प्रत्येक वाठारांत कितें ना कितें तरी. मागीर थोड्या दिसांनी गणेशपुरी हांगा एक डेवलपमेंटल स्पेस आसा, ओपन स्पेस ती डेवलप करता. सो जाता तितले जिल्हा पंचायती अंडर, कित्याक पयलीं जिल्हा पंचायत म्हणल्यार फक्त गटर आनी रोड करपी असलीच कामां करताले. पण हांवें ते घेवना. मॅक्झिमम हांवें जो भर दिलेलो आसा तो डेवलपमेंटाचेर, जेणे करून ओपन स्पेस डेवलप करून ब्युटिफाय करून लोकांक तेचो एनवायरमेंट म्हणल्यार आमच्या पर्यावरणाचो आस्वाद घेवपाक जाय. तुमी पळयलें आसतलें जाय थंय सगळे बिल्डींग आनी हे सगळें चालू आसा. सो लोकांक खंय तरी आमची जी फुडली पिढी येता तांकां एक बरें खेळपाक कितें तरी जागो जाय म्हणून हांवें एक जिल्हा पंचायत जेन्ना जालें तेन्नासून एक हातीन एक व्रत घेतलेलें आसा. व्रत कशें म्हटल्यार जाता की खंय खंय ओपन स्पेस आसा ती हांव ओपन स्पेस डेवलप करतलें आनी ग्राउंड मेन तेय डेवलप करतलें.